अली खानजादे खून प्रकरणात फरार आशिल्ले दोग दुबावीत फातोर्डा पुलिसां मुखार शरण आयले। महबूब मकंदर आणि अलाउद्दीन सय्यद अशे ह्या दोगा दुबावितांचे नाव जावन आसा। फाटल्या दिसांनी ह्या प्रकरणात दोग फरार दुबावीत आरोपींक फातोर्डा पुलिशेन अटक केली। 30 जानेराक सुन्नी मशिदी भायर हो खून जाल्लो। पळया। जानेवारीक गोगोळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा आशिल्ल्या सुन्नी जामिया मशिदीच्या भायर अली खानजादे ह्या भुरग्याचो मर्डर जाल्लो आनी ह्या मर्डराक लागून फातोर्डा पुलिसांनी अनेक जाणांक अटक केल्ली। हातूंतलो मुख्य आरोपी सद्याक भितर आसा जेली भितर आनी 2 आरोपी जे एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले ते आज फातोर्डा पुलीस स्टेशना मुखार सरेंडर जाल्ले आसात। तांची नांवां आसात महबूब मकंदर आनी अलाउद्दीन सय्यद। हे दोगी जाण इतले ते एब्सकॉन्डिंग आशिल्ले आनी एंटिसिपेटरी बेलीक गेल्ली, पूण तांची एंटिसिपेटरी बेल प्रत्येक टायम भायर पडटाली आनी आतां अखेर ते आयज ते सकाळ फुडें फातोर्डा पुलिसां मुखार सरेंडर जाल्ले आसात। पुलिसांनी तांकां रितसर फॉर्मेलिटी करून अटक केल्ली आसा। तांकां कोर्टा मुखार आतां पुलीस प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर आनी फुडली कारवाई जी आसा ती करतले। ताजें इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा हे दोगी जाणांचो डायरेक्ट आस्पाव जरी नासलो जाल्यार ते को एक्यूज म्हूण हातूंत भितर कॉन्स्पिरसी भितर तांचो आस्पाव आशिल्लो आनी ताका लागून फातोर्डा पुलिसांक हे जाय आशिल्ले। ते आज अखेर सरेंडर जाल्ले आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर फातोर्डेच्यान हांव गौरव प्रभू मलकरेकर।